फक्त ग्लॉकोमाचं एकूच सांगता भिवपाचे, ग्लॉकोमामुळे एकदा दोळ्याची नजर गेली काय परत केन्नाच येना हे लक्षात दवरूंक जाय प्रत्येक पेशंटाक. सदांच पेशंटांक सांगता दोळ्याचो जर प्रेशर आसा तुमकां जर दोतोरान ड्रॉप्स दिले, एक 2 दीस जेवण ना जेवल्या उपकारता पण दोळ्याचे ड्रॉप्स घाला. पण वेरॅज कॅटरॅक्टाचे बी कितें आसा फाल्यां नजर गेली ऑपरेशन करून वी कॅन गिव्ह 100% नजर. सो ग्लॉकोमा खातीर म्हणून एकदा केअरफूल. आणि जर फॅमिली हिस्ट्री आसा ग्लॉकोमा, सपोज कोणाच्या आवय बापाय आसा त्याच्या भुरग्यांनी जेन्ना दोळ्या दोतोरा कडेन वता नुस्तें चश्मो बदलून काम जावचें ना. सांगपा जाय दोतोराक की बाबा आपल्या आई बाबा किंवा दोळ्याचो प्रेशर आसा. सो डॉक्टर म्हणजे कशें त्या एंगलान पळयतलो ते सगळे डायग्नोसिस टेस्ट करू शकता. डॉक्टर मास्तर बरीच म्हणजे रंगतदार हे जाता प्रोग्राम आणि आमकां कॉलार कॉल येता. एक ल्हानसो ब्रेक घेवया, विसव घेवन परतून सुरू करूया. बरोबर. आम्ही पळयतात हॅलो दोतोर. आज आमचे बरोबर आसा दोळ्यांचे तज्ञ दोतोर गोंयचे नामनेचे डॉक्टर चंद्रकांत शेटे. आणि म्हाका दिसता म्हणजे प्रश्नाचेर प्रश्न म्हणजे प्रश्नांचा भडीमार म्हणटावे तशें आमचे म्हणजे एकदम प्रोग्राम सामको एकदम आयन जोमान आयला. प्रश्न विचारच्या पयलीं हांव तुमकां एक प्रश्न विचारता. डॉक्टर सांगात की आमी ओदो सुपर स्पेशलिस्ट बरयताले जे काळच्या माध्यमांतल्यान लोकां पर्यंत एक थोडी माहिती पावची हो आमची एक मोग आसता. म्हाका सांगात तुमी आतां आज पर्यंत जी आमी रेटायनलचे जे म्हणजे वेगळे म्हणजे पड्ड्याचो पड्डो आसता दृश्टी हे की परसीव जाता आमकां तेचेर खूब फावटी म्हणजे वीस टू गिव्ह होप की ना पळय आतां रेटायनाचे काय करपाक मेळना. आज हातून कितें प्रोग्रेस जाला थोडक्यान सांगा. आमचे कडेन ऑलरेडी 2 कॉल ऑन होल्ड आसा. पळय आतां जो रेटिना जो आसा एका टायमार अशें आसलें की रेटिनाक डॅमेज जाली की आमी सोदताले की ह्या पेशंटाक काय जायना कुड्डो म्हणून. पण आतां जर तुमी पळयशात लोक आता आज एक्सेप्ट करना कित्याक आज इतले एडवान्सय जाला. पण आता रेटिनाक म्हणटात ते नवे नवे मशीन्स आयल्यात. एक तर म्हणजे आमी जशी हार्टाची एंजिओग्राफी करता तशी रेटिनाची फ्लोसन एंजिओग्राफी आसता. आणि तेतून कळटा की आमकां रेटिना खंय वीक जाला खंय लिकेज जाला मागीर ताका लेजर करतात. रेटिनल स्कॅन म्हणून आयला ताका आमी ऑप्टिकल कोरन्स टोमोग्राफी ताका ओसीटी म्हणटात. ताचो तो रेटिनल स्कॅनान त्या रेटिनाचे इतले स्लायसीस करूं येता म्हणजे हे मशिनान की प्रत्येक रेटिनान खंयच्या लेयराक रेटिनाचे 9 लेयर आसा खंयच्या लेयराक सूज आसा ही कळटा. आणि ह्या जर ट्रिटमेंट केलो जाल्यार फुडें कितलो इम्प्रुवमेंट जातलो हें कळटा. सो आज इतलो एडवान्सीस जाल्लो आसा. पयलीं कितें बेश्टी रेटिना पळयतल्या ही काय जावपाचें ना सोडटाले. नाव वी कॅन टेल यू की बाबा हेतून इतलो इम्प्रुवमेंट जातलो. मागीर आतां रेटिनाक इंजेक्शन म्हणून दिसता एंटी वेजफ फॅक्टर अवास्टिन लुसेंटिस ही दिवं शकता. सो आज रेटिनान खूपच एडवान्सीस जाल्लो आसा सांगता. म्हणजे डे बाय डे थिंग्स आर चेंजिंग. म्हणजे तंत्रज्ञान आयचे तंत्रज्ञान जमीन आसमानाचो फरक आसा. वी कॅन डेफिनेटली ऑफर होप टू दिस पीपल अँड डेफिनेटली दे कॅन इम्प्रूव. सो एक तांकां एक माहिती मेळची की अशा तरेची यंत्रणा आज गोंयांत उपलब्ध आसा हे सुद्दां महत्व. डॉक्टर आमी एक प्रश्न घेवया. हॅलो या डॉक्टर म्हजो चलो 2 वर्साचो आसा आणि ही इज अ प्री मॅच्युअर चायल्ड आणि तो 3 दीस व्हेंटिलेटराचेर आशिल्लो आणि ताजे आरोपी केल्ले आसा. आरोपी नॉर्मल आशिल्ली पण फक्त आता कितें जालां ताच्या डोळ्याचेर एक मार्क कसो दिसता अशें एक डार्क कसो आसा तसो ट्रान्सपरंट असो व्हायट पार्ट आसा पळय ताजेर. ताजें रिजन कितें आनी तें वतलें काय म्हणून तें विचारपाक जाय आशिल्लें. पयलें म्हटल्यार सांगपाचो हो जो मार्क आसा तुमी म्हणटात न्ही जो पर्यंत डॉक्टर पळयना तो पर्यंत सांगपाक मुश्कील. एक तर तो सिंपल मार्क आसूं शकता जसो आमच्या आंगार तीळ आसा तसो तो धव्याचेर मार्क आसूं शकता. तो काळोसो दिसता निवस आणि तो जर तसो जर आसा जाल्यार काय भिवपाची गरज ना. तो तीळ आमच्या आंगार आसलो काय आमी काडना तसो तो मार्क आमी सोडपाचो. दुसरें म्हटल्यार हे खरोच तो तीळ आसा की आनी कितें आसा जाल्यार डॉक्टरा कडेन एग्जामीन करूनच ताचो ट्रिटमेंट घेवप. आणि जर आरोपी ना जाल्यार दॅट इज अ व्हेरी गुड सायन. कित्याक जेन्ना प्री मॅच्युअर बेबी जाता तो सगळ्यात पयलो भंय म्हणजे आरोपी. आणि आरोपी ग्रेडिंग आसता. जर ग्रेड 4 बी आसा जाल्यार आमी काय करूं शकना पण ग्रेड 1 आणि 2 आमी लेजर करूं शकता. आणि आरोपी जो जातलो हो पयल्या 2 वर्सांक 2 वर्सां पर्यंत आरोपी जावना. सो यू कॅन बी रेस्ट एश्युअर दॅट तुज्या भुरग्याक नजर बरी आसा. इम्पॉर्टंट. व्हेरी गुड. मास्टर डॉक्टर आमकां फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो या संदीप रायकर उलयता मडगांवच्यान. संदीप बाब विचारात. डॉक्टर आमचो भावाक न्ही रेटिनाचो प्रॉब्लेम जाल्लो. दोन्ही रेटिना ताजे संदीप बाब मातसो टीव्हीचा आवाज कमी करात. हॅलो विचारात प्रश्न विचारात. डॉक्टर संदीप रायकर भावाक न्ही रेटिनाचो प्रॉब्लेम आशिल्लो. तेन्ना कितें जालें ताका ते हांगा गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान व्हेल्लो जीएमसीन. आमकां सांगलें की जावपा ना थंय शंकरा नेत्रलयान चल म्हणून. बरोबर. तेन्ना थंय व्हरून हाडलो ताका रेक्टिफाय केलें दोन्ही ऑपरेशन केली. आणि आता ताका अजून आमी राजेश भट आणि नॉयल फेर्नांडीसा कडेन चॅकअप करता. पण अजून डॉक्टर म्हणटा ओके आसा
पूण ताका पळोवपाक अजून जमना. आता दिसना, बरोबर दिसना. हय, तुमच्या भावाक डायबिटीज आसा संदीप? ना, डायबिटीज ना तांकां. वय कितलो आसा तुमच्या भावाचो? अप्रॉक्सिमेट एक 50 वय आसा. आता पळोवपाचें पडटलें की रेटिनाचें डायग्नोसीस कितें केला, कितें तरी तुमकां खबर आसतली न्ही? ऑपरेशन केलें न्ही ताजे दोन्ही रेटिनांचे. म्हणजे कितें जाता, रेटिना सुटलेलो बी त्याचो, तो एकदम जाड चष्मा घालतालो बी संदीप? हय, दाट चष्मा लागतालो पूण ताणें चष्मा यूज करूं नाशिल्लो. बरोबर. कदाचित ताका मायोपिया आसतली, तूं सांगता ते भाशेन, आनी त्याचो पड्डो सुटला आनी त्याचें ऑपरेशन केलां आसतलें. आता जेन्ना हे ऑपरेशन करता कितले पेशंटाक दिसपाचे, म्हणजे डॉक्टर बरें सांगता हेचो अर्थ कितें, रेटिना ती सेटल जाल्या आसतली, पण ती कितली सेटल जाल्या आनी कितली तिची स्ट्रेंथ आसा ही खबर ना. कदाचित ती रेटिना खूप वीक आसतली आनी त्याच्यामुळे ताका दिसना आसतलें. सो कदाचित जर तुम्ही शंकर नेत्रालयात व्हेला जाल्यार दे वूड हॅव डेफिनेटली डन ऑल दीस टेस्ट, OCT बी, आणि दे मस्ट हॅव गिवन यू द रायट ट्रीटमेंट. कळ्ळें न्ही? सो अनलेस आय सी पर्सनली किंवा द रेटिना स्पेशलिस्ट, इट इज डिफिकल्ट टू टेल की ताका केन्ना दिसतलें आनी कितलें दिसतलें तें ताका. कळ्ळें? डॉक्टर आमकां फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो. Hello. या Doctor, I'm Peter from Wheeling. पिटर बाब विचारात. Okay. And there is retina pigmentosa. So just tell about what is the retina pigmentosa and can be any cure for that? पण अजूनपर्यंत पीटर बाबे रेटिना पिगमेंटोजा म्हणजे देर आर स्टडीज गोईंग ऑन, पण अजूनपर्यंत डेफिनेट ट्रिटमेंट येवंक ना. आता रेटिना पिगमेंटोजा जेका आमी म्हणटा रात्र आंधळ, म्हणजे रातचे तांकां दिसना ते, आणि कितें जाता वय जातूक जावन हो प्रॉब्लेम वर्स जाता विथ एज, भुरगेपणान दिसता. सो युजली दीस प्रॉब्लेम जो आसा तो हेरिडिटरी. अजून देर आर सो मेनी स्टडीज गोईंग, पण अजून काय डेफिनेट ट्रिटमेंट येवंक ना आमचे तरी इंडियेत. सो वी हॅव टू वेट अँड वॉच फॉर द बेस्ट थिंग म्हणटात तशें. कळ्ळें न्ही? म्हाका सांगता डॉक्टर, आनी तुमकां अशें विचारतालो की खुबशे फावटी अशें म्हणटा की ते मॅक्युलर डिजनरेशन, बरोबर, की ते जालें काय पेशंटाक अशें म्हणजे दिसना किंवा मागीर तेका म्हणजे इरिव्हर्सिबल चेंजीस आनी मागीर ते कॅनॉट बी. वॉट इज देर एनी म्हणजे रे ऑफ होप फॉर सच पेशंट्स? डेफिनेटली. कशें आसता न्ही, हे जे मॅक्युलर डिजनरेशन आसा हे दोन भाशेचे आसा, ड्राय आनी वेट, सुके आनी वेट म्हणटात. हे जे ड्राय आसा ताचो प्रोग्नोसीस बरो आसा, नजर इतली कमी जायना. पण हे जे वेट आसा तेतून खूप नजर वयता. आता ताका रेज ऑफ हे म्हणजे कितें, सध्या लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी म्हणजे एक एंजिओग्राफी करून पळोवपाचे एट वॉट स्टेज आसा, ग्रेडिंग आसता. दुसरे OCT करून पळोवपाची की खंयची लेयर अफेक्ट जाला. केन्ना केन्ना कितें आसता, जर सर्टन लेयरांक सूज येयली जाल्यार वी कॅन ट्रीट दॅट इडिमा बाय गिविंग लुसेंटीस बी इंजेक्शन्स, एंटीवेजफ, आनी तातूंत थोडो नजर इम्प्रूव जाता. सो डेफिनेटली दॅर इज अ रेज ऑफ होप आसा. म्हणजे डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो. हॅलो. या डॉक्टर, मडगांवच्यान उलयतां. आय एम 74 years old. ओके. दोन्ही दोळ्याक कॅटरेक्ट ऑपरेशन केल्लें आसा. बरोबर. मदीं मदीं एक वताची एकदम दोळ्यान दिश्टी पडना, मागीर 5-10 मिनटान मातशें दिसता मागीर. वॉट इज द रिजन डॉक्टर? तुमकां दोळ्यात प्रेशर किंवा डायबिटीज बी आसा? कांयच ना. पण कशें आसा न्ही, तुमची एज 74 जेन्ना सांगतात तेन्ना विथ एज कशें आसा, ब्लड सर्क्युलेशन मातशें कमी जाता. सो देर इज समथींग कॉल्ड ब्लड सर्क्युलेशन कमी जाल्ल्या भशेन, जशी TIA जाता, ट्रान्झियंट इस्किमिक अटॅक, तशें मदीं मदीं जर सर्क्युलेशन दोळ्याक कमी जाल्यार मदींच तुका दोळ्या फुडें काळो घेता आनी विथ टायम इट क्लियर्स जाता. सो युजली केन्ना जाता हे, जेन्ना BP शूट अप जाता, हाय किंवा लो जाता, एट एनी गिवन टायम तुमकां BP नसत, बट BP काय सबंदी सारखी रावना. पहिल्या दिसा जर न्हिजोंक ना जाल्यार दुसऱ्या दिसा डेफिनेटली वाडलेली आसतली. सो हे कारण आसतलें. इट इज बेसिकली तुमच्या बॉडीचो सिस्टमीक प्रॉब्लेम विच इज यू आर फेसिंग इट इन द आय. सो म्हाका दिसता तुम्ही फिजिशियना कडेन वचून BP चेक करप, तुमचो लिपीड प्रोफायल चेक करप, सिरप करप, आणि इफ रिक्वायर एक इको करून घेवप की सर्क्युलेशन कशें आसा, कॅरोटिडाचो डॉपलर करून घेवप की बाबा दोळ्यान सर्क्युलेशन कशें भोंवता ते. सो दिस वील हेल्प यू अ लॉट. कळ्ळें न्ही? थँक्यू डॉक्टर. या वेलकम. म्हाका दिसता डॉक्टर चर्चा बरीच रंगत प्रश्नार प्रश्न येत असतात, पण मदीं मातसो हांव म्हजे प्रश्न घुसयता. मातसो म्हाका सांगा डॉक्टर की डायबेटीक मनशा खातीर आपल्या दोळ्यांची कशा रितीन काळजी घेवपाक जाय आनी कित्याक घेवपाक जाय? आता डायबिटीज म्हणजे सांगपाचें म्हणजे डायबिटीजाचो इतलो प्रॉब्लेम जाला की एक सर्टन वर्सां जाली काय डायबिटीज पड्ड्याक एफेक्ट जाता, आनी एकदा ती डॅमेज जाली काय इट अगेन इरिवर्सिबल डॅमेज जाता. मागीर आमी डॅमेज जातूक सुनी ट्रिटमेंट करता. आता डायबिटीज मनशान कितें करपाचें, फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणजे डायबिटीज स्ट्रिक्ट कंट्रोल आसा. म्हज्या हिशोबान तर एक डायबिटीज आसाप हो गुन्नो ना, पण आस्तूक सुनी जर कंट्रोल धरप दॅन यू कॅन बिहेव एज इफ यू आर अ नॉन डायबिटीक. बरोबर. देर आर पेशंट 30 वर्सां डायबिटीक आसात आणि त्यांची कंट्रोल सारखी आसा, दोळ्यांक कांयच प्रॉब्लेम जायना. थोड्यांक 5 वर्सां डायबिटीज आसा, जी फ्लक्च्युएशन इन डायबिटीज ती प्रॉब्लेम दोळ्याक खूप करता. म्हणजे आज 200 परवा 300 जाल्यार येरवा 100. सो अशी ही फ्लक्च्युएशन डायबिटीज करप न्ही. आणि जर डायबिटीज कंट्रोल जायना डायटान किंवा टॅबलेटान जाल्यार पेशंटान इन्सुलिनार वचप. म्हणजे आमी वी शूड प्रमोट पेशंट बाबा इन्सुलीन कर,
आणि हे करप आणि थोडी एक्सरसाइज आणि हे इतले करून रेग्युलर चेकिंग डायबिटीज म्हणशान आपलो बाबा दोळ्याक एफेक्ट झाला काय ना कित्याक जशी एफेक्ट जाली काय मागीर कळटा की बाबा ही सिव्हिरिटी जो एफेक्ट जाता हेचो अर्थ कितें इट इज नॉट रिमेनिंग कंट्रोल ती सिव्हिरिटी कळटा आणि तशी मागीर एक्चुअली हे डायबिटीज मनशान आपली नजर सारकी राव फक्त दोळ्या दोतोरा कडेन मेळून काम जावचें ना तर दोळ्या दोतोर आणि फिजिशियन आणि पेशंट सो इट इज अ तिगांचो सर्कल आसा ऑल थ्री हॅव्स टू कोऑर्डिनेट अँड वर्क टुगेदर बरोबर टीम वर्क इट्स अ टीम वर्क इट्स अ टीम वर्क फॉर डायबिटीज हो इश्यू जाता कितको जाला म्हणजे कर्म धर्म संयोगान किंवा दुर्दैवान म्हणून येता की इंडिया इज बिकम अ कॅपिटल ऑफ द वर्ल्ड म्हणजे डायबेटिक लोकांची सगळ्यांची म्हणजे ही राजधानीच जावपाक लागल्या बरोबर आणि दुसरी एक अतिशय महत्वाची गजाल कारण आम्ही दो ॲट दिस पॉईंट ऑफ टाइम वी डोंट परसीव इट पण एक अतिशय महत्वाची आणि दुर्दैवाची गोष्ट अशी आसा की आमचे यंगर जनरेशन इज गेटिंग अफेक्टेड बरोबर बरोबर चडशे तरणाटे मे बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस किंवा लायफस्टायल डिजीज म्हणा किंवा कितेंय म्हणा की डायबिटीज आणि हायपरटेन्शन प्रेशराचे आणि डायबिटीज ही दोन दुयेंसां आता इतकी वाढत लागल्या की डेफिनेटली दर इज हाय टाइम वी हॅव टू ऍक्ट वी जस्ट कॅनॉट सी इट अँड अशें करपाक जाय तशें कशें आज परिस्थिती उरूना माझा डॉक्टर हायपरटेन्शन हातून कितें जावं शकता हायपरटेन्शन कितें जाता नुसतो जर हायपरटेन्शन आसा जाल्यार दोळ्याक डॅमेज जाता पण कमी जाता प्रॉब्लेम कितें जाता डायबिटीज आनी हायपरटेन्शन जर कंबायन आसा जाल्यार मिक्स रेटिनोपॅथी म्हणून जाता आणि खंयच्याय दोळ्याक जर डॅमेज जाल्यार अगेन नजर कमी जाता हायपरटेन्शन दुसरो एक प्रॉब्लेम जाता ही बीपी फ्लक्च्युएट जावन केन्ना केन्ना दोळ्याचे शिरो ब्लॉक जातात आमी ताका रेटिनल वेन ऑक्लुजन म्हणटात किंवा आर्टरी ऑक्लुजन सो हो प्रॉब्लेम जावंक शकता आणि हातून सुद्धा नजर कमी जाता सो हायपरटेन्शन सुद्धा कंट्रोल दवरप हे तितलेच इम्पॉर्टंट आसा डायबिटीजांतलें तुम्ही एक अतिशय महत्वाचें विधान केलं म्हणजे स्टेटमेंट की हो हायपरटेन्शन आणि डायबिटीज दोन्ही जेन्ना बरोबर म्हणजे कशें राहू आणि केतू दोन्ही जर तुझे दुष्ट जर आसत जाल्यार तुझे कंट्रीचे सत्यानाश म्हणजे अशें म्हणूं येता तशें म्हणजे दोळ्यांक जर हे तुम्ही जर दोगूय जर दुयेंसांक जर तुम्ही कंट्रोलान दवरूंक ना म्हणजे हायपरटेन्शन आणि डायबिटीज जाल्यार डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लँड अप इन प्रॉब्लेम आय एम नॉट सेइंग दॅट यू आर गोइंग टू बिकम ब्लड सो डेफिनेटली कारण खुबशे फावटी लोकांक डायबिटीजच्या म्हणजे व्हडलेशे पर्सीव जायना तांकां कळना की काय लोक असे प्लेजर घेतात ना म्हणजे 300 असतात रे 400 आपण सगळे खाता बट दे डोंट अंडरस्टँड जो अननोन हिडन जो मार्ग असता कारण एक गोष्ट जशी तुम्ही अतिशय महत्वाची सांगले की डोळ्यांची दृष्टी जेन्ना वता तेन्ना त्याचा इम्पॉर्टन्स जो म्हणजे दिसता सगळ्यांना म्हणजे आम्हाला महत्व कळना तेन्ना माझो एक सगळ्यांक म्हणजे आमची एक ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान ही कार्यावळ सगळ्या लोकांक अर्नेस्ट रिक्वेस्ट सगळ्यां कडेन हात जोडून मागता की ज्या लोकांक अशें दुयेंस आसा त्यांच्यानी पयलीं म्हणजे आपली लायफस्टायल बदला आणि दुसरें म्हणजे योग्य वेळार दोतोरांचो सल्लो घेवन तो पाळा आनी आपले डायबिटीज कंट्रोलान करात डोंट टेक प्लेजर म्हणजे असं व्हडलें म्हणजे गर्वान मिरोवपाची गजाल नाही म्हणजे आय मेट सो मेनी पीपल ना म्हाका सांग हांव काय आयकना रे दोतोर हांव दोतोर इनफॅक्ट आय टेल यू डॉक्टर एक अतिशय महत्वाची गजाल वाय एम टेलिंग एट दिस पॉयंट ऑफ टाइम की लोक ही कार्यावळ पळयतात काय लोक कितें करतात डॉक्टराकडे म्हणजे ब्लड शुगर चेक करपाक पयलीं 4 दीस आपण सारखे नॉर्मल बिहेव करतात म्हणजे हे करतात शुगर कंट्रोलान येतात आणि मागीर तांकां दिसता कितें की आपले हे कंट्रोलान आसा म्हणजे आपण दोतोराक फटयलो एक्चुअली तुम्ही स्वताकच फटयता हे सामकें चुकीचें दुसरी एक गजाल आसा की आज विथ चेंजिंग ट्रेंड्स इन मेडिकल इन्व्हेस्टिगेशन आज आमकां एक ब्लड टेस्ट केल्यार कळटा की ह्या गेल्या 3 महिन्याची तुजी शुगर कितली आशिल्ली तुम्ही स्वता ते दोतोराक फटोवपाचें तुम्ही म्हाका दिसता आज विसरल्या बरें टायम्स आर चेंजिंग डॉक्टर म्हाका इंटरनेटावयल्यान कॉल आयला हॅलो हॅलो दोतोर या हॅलो दोतोर विचारात हांव कुवेट उलयतां एक्चुअली हांव शिरोडेचो दोतोर विचारात दोतोर म्हाका एक प्रश्न विचारपाक आसलो म्हाका न्हू दोळ्या ओक लागला एक सायडीक 0.25 आणि एक सायडीक 0.26 मातशी लेफ्ट सायड मातशी वीक आहा म्हण सांगले म्हाका दोतोरान आणि म्हाका दोळ्यार सायशी येता अशें करून आणि आता त्रास जाता मातशे दोळे सारखे तकली उसळता आणि वतान सारखी कित्याक ओक पासून लायला तुजी एज कितली आसा वर्सां कितली तुका हॅलो म्हाका एज डॉक्टर 33 डॉक्टर 33 ओके आता काम कितें करता हांव ड्रायव्हर डॉक्टर ओके आता म्हाका एक दिसता फर्स्ट ऑफ ऑल तुमचो जो नंबर आसा तुम्ही म्हाका असं सांगपाक चुकल्यात की थिंगा बरयला थिंगा चुकला बी अशें जाल्यार 0.256 0.26 हो नंबर आमच्या हेतून ना 0.25 आसा किंवा 0.5 आसा सो तुम्ही सांगूंक चुकल्यात फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणजे तुम्ही बरोबर करेक्ट नंबर चेक करून घेवप हे खूप इम्पॉर्टंटचे आसा आणि जर करेक्ट नंबर तुजो आसा आणि जर तुझी तकली दुखता जाल्यार म्हाका दिसता ती तकली दुखपाक आनीकूय कारणां असतात मायट बी स्ट्रेस आसा गोंया पासून लांब रावता म्हणून बीपी आसा नाल्यार बाकीची कारणां असतात